देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब सांगली जिविताचो मोगान गेली पेडोळेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोपता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोपता बापाक समोर पागेवून पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो खालतीकायेन एकामेकाची चाकरी करात, कित्याक देव गोडविश्टांक जोळटा आनी खालत्यांक आपले बोलेपण दाखयता. देखून देवाचे बलिश्ट हाताखाल खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुसके ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. अल्प बोजोणी जायात आनी जागृत रावात. देवचा तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत काय म्हूण पळेवून तुमचे भोंवतणी फिरता. भावार्थान थीर रावन ताचेर आड बोळ करात आनी संवसारान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगत कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्त सवे सासणाच्या वैभवाक आपयल्यांत, तोच सगळे कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी गोट करूंक सांबाळटलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक आमेन. सिल्वान विस्वासी भाव म्हूण हांव वळखता. ताचे लागीं दिवन ही थोडी उतरां तुमकां बरोवन धाडटा. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचे देणे म्हूण गोवाय दिवंक ते गोट धरून रावात. तुमचे भाशेन विंचून काडलोली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्त सवे आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक शांती. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें वोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजे विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें थंय अखंड करून दवरल्याय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. मळब तुज्या ओचोऱ्यांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजे विस्वासीपण वाकाणटा. कुपां वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत देवाच्या पुता मदें ताचे सारको कोण. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. तुजें नांव घेवन मुरगडटा ती पर्जा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोष. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. उद्गार.
आमी पुरगोट्टावन तो खुर्सार खिडायलोलो क्रिस्त तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. एक रंग दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसारांत वचात आनी सगळे रोचणेक शिव वर्तमान परगोडटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोतमानी ना जायत तो खास्तीचे फर्मोण घेतलो. सोत मानतले बराबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगोटलें. सोमी तांचे सांगाता वावुरतालो आनी बराबर जातल्या विस्मिता उद्देशी तांचे उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. 1 Peter 5:7. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रू आपले चिटींत लोकांक बरें जिवीत जिवंक उलो करता. जेन्ना ती प्रश्नांक सांपडटात तेन्ना तांकां तो पवित्र पुस्तकांतली उतरां सांगता. सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक देवाक तुमची काळजी आसा. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आपली बरी खबर परगोटूंक पाठयता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां जायत्यो आडकोळी, जायते प्रश्न आसतात. आमी ते प्रश्न सुटावे करूंक सोदिना वो देवाच्या हातांत घालूंक फुडें सरना. कित्याक काय देव आमचो मोग करिना म्हूण? देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता. ताका आमची काळजी आसा. दर एका दिसाक, दर एके घडयेक तो आमच्या सांगाताक आसा. आमी ताची आपुरबायेची भुरगीं. खंयच्याय वेळार उलो मारल्यार तो आमकां पावता. आमी ताचेर भावार्थ दवरूंक फावो, कित्याक तो आमचो सांबाळणार आनी आदार. आमचो थाराव, म्हजे आटे प्रश्न, दूख आनी खंत बापाक उबारून भावार्थान जिविताची वाट चलुया.